नमस्कार येवकार गोवा टुडेत सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कासावले गँग रेप केशीत 5 रेपिस्टांक पुलीस कस्टडी। बलात्काराच्या सुवातेर व्हरून पंचनामा। रेपिस्टांची बायोलॉजिकल सॅम्पल फॉरेन्सिक टेस्टिंग आयटम्स जप्त। नीति आयोगाच्या अर्थीक निर्देशांकात गोंय तिसरे। अर्थीक व्यवस्थापन येणावळ वाड 68% येणावळ टॅक्स बिगर टॅक्साची वित्तीय तूट 52% उणे। मुख्यमंत्र्याचे ट्वीट। प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो मोठो इम्पॅक्ट। गोवा डेरीच्या आदले 18 अपात्र संचालक संलग्नित सोसायटी वेल्यानूय अपात्र। सहकार खात्याची ऑर्ड 30 जानेर मेरेन मागलो एक्शन टेकन रिपोर्ट। दयानंद सामाजिक सुरक्षा स्किमीचे कांय लावार्थ्यांक फाटले 5 म्हयने जाले अर्धे पयशेच ना। खात्यांक विचारल्यार एकलो सांगता घाले, दुसरो सांगता चल्लो सर्वे, ताळमेळ ना। गोंयांत पॅराग्लायडिंग एक्टिव्हिटी सस्पेंड। दोग सोंपले उपरांत टुरिझम खात्याक जाग। पुलिसांची वॉटर स्पोर्ट, पॅरासेलिंग, जेट स्कीइंग वाल्यांक शिटकावणी। कला अकादमीची फॉल्टी साऊंड लायटिंग व्यवस्था। बांदकामा विशीं सुचोवण्यो केल्यात। फॉलोअप एक्शनीक सरकाराचो कळाव। बसके उपरांत टास्क फोर्स मिडिया मुखार। युवा महोत्सवाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्र्याक आमंत्रण आज सकाळी। तरणाट्यां खातीर आयलो। कोंकणी खातीर केल्ल्या कामाचे मुख्यमंत्र्यान वाचले रिपोर्ट कार्ड। सिलेक्शनात वशिलेबाजी नाका। संघटना बरखास्त करून कोचांचेर एक्शन घेवपाची मंत्री गोविंदाची शिटकावणी। संघटना खंय युटिलायझेशन सर्टिफिकेटीच दिनात। कासावले गँग रेप केशींत 5 दुबावीत कस्टडींत। 5 जाणांक बलात्कार केल्ल्या सुवातेचेर व्हरून फातोड्डेच्या पुलिसांनी पंचनामो केलो। 5 जाणांची बायोलॉजिकल सॅम्पल फॉरेन्सिक टेस्टीक धाडल्यांत। मानसीक दुयेंती चलयेचेर मडगांवच्यान कासावले व्हरून फ्लॅटांत गँग रेप जाल्लो। पुलिसांनी रेपिस्टांनी वापरिल्ले कांय आयटमूय फ्लॅटांतल्यान जप्त केल्यात। गेस्ट हावस आनी टॅक्सीचे परमीट कॅन्सलेशनाक गेलां। All the 5 accused arrested by Fatorda police in the gang rape case are in police custody, and Fatorda police has conducted Panchnama of the crime scene. In the Panchnama, police has collected the biological samples which can be used as evidence and the related items and has been sent for forensic analysis. Fatorda police has also written to the authorities to cancel the license granted to the guest house in which this alleged crime has been committed. Police has also written to the transport department to cancel the tourist taxi license issued to the car used in the crime. The further investigation in this case is going on. या विषयाचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो वग्गी। सेम संग गँग रेपीचे लॉ एंड ऑर्डर कशें घेवन वयता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नीति आयोगाच्या फिस्कल हेल्थ इंडेक्सांत गोंय तिसरे। अर्थीक व्यवस्थापन येणावळ तशेंच रिणाच्या स्टॅबिलिटीचे निकशांचेर गोंय खंय तिसऱ्या नंबरार। समाजीक सेवांचेर 24.3% खर्च। 68% येणावळ स्वताच्या टॅक्स आनी बिगर टॅक्स येणावळींतल्यान। वर्स 2018 ते 23 मजगतीं वित्तीय तूट 52% उणे। नीति आयोगाच्या रिपोर्टाचेर मुख्यमंत्र्याचे ट्वीट। कांय लावार्थ्यांक फाटले 5 म्हयने दयानंद सामाजिक सुरक्षा स्किमीचे अर्धे पयशेच आयिल्ले ना। समाज कल्याण खात्यान जाहीर केल्ल्या नंबरार फोन करून चवकशी केल्यार एकलो सांगता पयशे घाल्यात, दुसरो सांगता सर्वे चालू आशिल्ल्यान पयशे कोणाकच घाल्ले नात। खात्यांतच ताळमेळ दिसना। 60 वर्सां वेल्या जाणटेल्यांचे पयशे हुमकळे।
गोयच्या समाज कल्याण खात्याच्या कारभाराचेर प्रश्नचिन्ह. जाणटेल्यांच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे पैसे वेळार येनात म्हूण कागाळी. फाटले 5 महिने कांय जाणांच्या बँक खात्यात अर्दे पैसे आयिल्लेच ना. येवजणेविशीं कित्याक कागाळी आसल्यार सांगपा खातीर खात्यान कांय दिसां फाटीं एक हेल्पलायन नंबर जाहीर केल्लो. त्या नंबरार कॉल केल्यार एकलो सांगता पैसे घाले. आयकात तो कितें सांगता. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे तांकां 2000 मेळटाले ते पैसे तेंचे 1000च येतात. 1000 येवंक ना. फाटले 5 महिने जाले. अकाउंट नंबर नाव कितें? पैसे वयता तेका सप्टेंबर 1000 गेला. तेका ओल्ड केसी निर्भयो सो ते स्प्लिट जावन वयता. हाफ ऑफ पैसे वयता तेका. LIC सेपरेट आनी डिपार्टमेंटाचे सेपरेट. सो टोटल 2000 वयता तेका. ऑक्टोबराचे पैसे 1025 प्लस 975 सो टोटल 2000 अशें गेला तेंकां. ना हांगासर दोनूय दाखयता वयता म्हणून. तुमी पासबुका सारके चॅक करा. सप्टेंबराचे दोन एंट्री आसा. ऑक्टोबराचे 2 एंट्री आसा. एक LIC एक डिपार्टमेंटाची म्हणून SBI. कितें आसा सप्टेंबराचे तुमकां 1000 दाखयतले आनी ऑक्टोबराचे आतां गेला. डिसेंबरान गेला पयशे. सो ऑक्टोबराचे तुमकां 1025 दाखयतले आनी प्लस 975 दाखयतले. सो ते टोटल 2000. 975 आसा पळय ते एवरी मंथ वयता. आनी डिपार्टमेंटाचे आसा पळय 1025 ते डिपार्टमेंट घालता पळय तेन्ना वयता. ना पासबूक अपडेट कर हांगा दाखयता गेला म्हणून. आतां घातल्या डिसेंबरान घातल्या पयशे. डिसेंबर म्हयन्यांत ऑक्टोबर म्हयन्या मेरेनचे पैसे घातिल्ल्याचे एका स्टाफान सांगले. ताच्या पयलींच्या पैशांचे कितें ताचेर जाप ना. स्टाफ पैसे घातले सांगता मात बँक खातें तपासल्यार पैसे आयिल्लेच ना. ताच्या उपरांत खात्याक त्याच नंबरार फोन केलो. ताणें आनी एकल्याचो नंबर दिलो. ताका फोन केल्यार तो कितें सांगता तें आयकात. सर्वे चालू आरे पैसे कोणाक येवंक ना. ना तेंचे अर्दे येतात अर्दे येनात. ना आतां सारके येतले नॉर्मल. सर्वे चालू आहा पैसे कोणाकूच येवंक ना. कितले म्हयने येवचे ना? हे फुडल्या म्हयन्यान सारके येतले साहेबाच्यान. आतां नाच गोवा म्हटल्यार सर्वे चालू. फूल गोवाचो साहेब. थोड्यांनी डेथ सर्टिफिकेट दिवंक ना न्हू. सो मागीर थोडे पैसे घेता. कळ्ळें. म्हणजे भुरगीं ATMांतले बी काडटात. सो ते आतां सर्वे चालू आहा ताका कितें हेंच्यांनी कितें दिवचें पडटलें? जे कोण आहात तेंच्यांनी कितें करचें पडटलें? आमी कितें ऑफिसान हाडून बी दिवचें पडटलें कितें? ना काय तुमी दिवं ना. आमचे स्टाफ घरा कडेन येतले तुमच्या. ओके. अजून काय कोण येवंक ना आमच्या घरा कडेन म्हणून? येतले रे. सर्वे चालू आहा न्हू. सोंपोंक ना. एकलो स्टाफ सांगता पैसे घाले. दुसरो सांगता पैसे घाल्ले ना. हाच्या वेल्यान समाज कल्याण खात्यामदीं ताळमेळ नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता. ह्या विशीं विचारपाक समाज कल्याण खात्याच्या संचालकाक गांठपाचो यत्न केल्यार तो कचेरेंत मेळना. फोन केल्यार फोनाकूय जाप ना. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक. गोवा डेअरीच्या आदल्या 18 गैरकारभारी अपात्र संचालकांक धपको. गोवा डेअरीचे संचालक म्हूण अपात्र जाल्ल्यान ते आपोआप संलग्नीत सोसायटी वेल्यानूय अपात्र. सहकार खात्यान अर्द जारी केली. इतलें आसूनय एखादी संस्था तांकां बोर्डार दवरता जाल्यार पुराय बोर्ड अपात्र थारतलो. खात्यान झोनल ऑफिसरां कडच्यान 30 जानेर मेरेन एक्शन रिपोर्ट मागला. प्रुडंटान एक्सपोजे केल्लो ताचो हो इम्पॅक्ट. गोवा कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या वेंचणुकेच्या संभाव्य मतदारांच्या लिस्टात गोवा डेअरीच्या 11 अपात्र संचालकांची नांवां आशिल्ल्याची खबर प्रुडंटान दाखयताच इम्पॅक्ट. सहकार खात्यान ह्या 11 संचालकां सयत 18 जाणांक धपको दिला. गोवा डेअरींतले संचालक म्हूण अपात्र जाल्ल्यान ते आपसूक संलग्नीत संस्थेंतल्यान अपात्र थारतात म्हूण सहकार खात्यान नोटीस काडल्या. डेअरींतले 11 अपात्र संचालकांची नांवां सहकार खात्यान मानून घेतिल्ली ती अशीं: शिवानंद पेडणेकार, उल्हास सिनारी, गुरुदास परब, बाबू कोमरपंत, राजेंद्र सावळ, अजय देसाय, माधव सहकारी, राजेश फळदेसाय, विठोबा देसाय, विजयकांत गांवकर, धनंजय देसाय. गोवा डेअरीचे 11 संचालक आनी हेर 7 मेळून 18 जाणांक संलग्न संस्थेच्या बोर्डा वेल्यान काडचे आनी खंयचीय संस्था आपूण जावन तांकां दवरता जाल्यार पुराय बोर्ड अपात्र थारतलो म्हूण खात्यान सांगला. खात्यान झोनल ऑफिसरा कडच्यान 30 जानेर मेरेन कारवायेचो रिपोर्ट मागला. RCSन 2023 18 जाणांक गोवा डेअरींत कथीत घोटाळो केल्लो म्हूण अपात्र केल्ले. ते उपरांत 2 आदले संचालकांनी RCSची ऑर्द हायकोर्टात चॅलेंज केल्ली. एप्रील 2024 कोर्टान RCSची ऑर्द मानून घेतली. ते उपरांत हे संलग्नीत संस्थेच्या बोर्डार चेअरमॅन म्हणून वग्गी रावले.
RCSूय वगिरावले. प्रुडंटान प्रकरण एक्सपोजे करतकूच ह्या संचालकांक अपात्र केल्यात. मात अजूनही RCSच्या दुसऱ्या लिस्टांत तांची नांवां आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोंय भरच्यो पॅराग्लायडींग एक्टिविटी सध्या बंद. टुरिझम खात्याची ऑर्डर. इन्स्पेक्शनाक डॉक्युमेंटय दिवंक सांगल्यात. पेडणे केरी दोगां सोंपले उपरांत खात्याचे दोळे उक्ते जाले. हे आदी 2013 केरी पठाराचेर आतंकवाद्यांनी पॅराग्लायडींग ट्रेनिंगय घेतिल्ली. प्रुडंटान एक्सपोजे केल्लो तेन्नाय थोडे दीस प्रकार बंद जाल्ले, उपरांत आशिल्ले तशे चालू. केरी पेडण्या बेकायदेशीर पॅराग्लायडींग चलता म्हूण लोक उलयताले. मात पर्यटन खात्याक जाग आयली ती 2 जाणांक मरण आयल्या उपरांत. आतां पर्यटन खात्यान आदेश काडून फुडल्या निर्णया मेरेन गोंयचे सगळे पॅराग्लायडींग एक्टिविटी बंद दवरपाक सांगल्यात. तांचे डॉक्युमेंट मागयल्यात, उपरांत खंय इन्स्पेक्शन. ह्या पयलीं सुद्दां 2013 ह्या वेळार थंयसर पॅराग्लायडींग करताल्यांनी काही टेररिस्टांक ट्रेनिंग सुद्दां त्या जाग्यार दिवपाक गेल्ले. तेच्या उपरांत फिल्म शुटिंगाचे स्टंट्स जे शूट असतात ते सुद्दां थंय करपाक गेल्ले, पण त्या वेळार सुद्दां ह्या डिपार्टमेंटान खंयचीच लक्ष दिवंक ना. मात बेकायदेशीर पॅराग्लायडींग गोंयांत नवें न्ही. 2013 इंडियन मुजाहिद्दीनाचो आतंकवादी सय्यद अफाकीनान खंय पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग घेतिल्ले. इंटेलिजन्स आनी घर खात्याच्या अपेसाचेर खर टिका जाल्ली. त्या उपरांत बेकायदेशीर पॅराग्लायडींग कांय ते बंद केल्लो. मात तो दाखोवपाक बेकायदेशीर धंद्याक परत नेट आयिल्लो. आतां 2 जाण सोंपिल्ल्यान तात्पुरतो ब्रेक. मजगती केरी जाल्ल्या प्रकरणा उपरांत दक्षिण गोंयच्या स्टेक होल्डरांची SP वांगडा बसका जाली. आमचे सगळे एक्टिविटी करपी लोक हातून आयिल्ले आसा आनी आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा की तांच्यांनी जी परमिशनां आसा त्या परमिशनाच्या कंडिशनानुसारूच एक्टिविटी आपल्याची पॅराग्लायडींग जावं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो तांच्यांनी करपाच्यो. हाज्या व्यतिरिक्त दुसरी एक्टिविटी करपाची ना म्हणून आमी तांकां हें सुद्दां सांगिल्लें आसा की आमी सुद्दां एकदां चॅकिंगाक येतले आनी दे शूड बी अवेलेबल टू गीव अस ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. तांच्यांनी आपल्याच्यो थोड्यो कागाळ्यो सांगिल्ल्यो आसा की कावंटर ना तांकां सारके आनी क्यू सिस्टम ना आनी ताज्याक लागून एकदां थंयसर तांची भाचाभाची जाता. आनी पूण ट्युरिस्ट पुलिसूय आसता, पोस्टल पुलिसूय आसता. एट टायम्स तांचे कडल्यान एक्शन जाय ती जायना अशें म्हणिल्लें आसा. सो इन कनेक्शन वीथ दॅट आय हॅव टोल्ड दॅम दॅट वी वील हॅव द इन्स्पेक्शन ऑफ दीज प्लेसीस ऑल्सो. कला अकादमीच्या फॉल्टी साऊंड लायट आनी बांदकामां विशीं सरकाराक सुचोवण्यो केल्यात. मात सरकारा कडच्यान जाय तसो रिस्पॉन्स येना, फॉलोअप जायना. कला अकादमी टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केंकरे उलयलो. मुख्यमंत्र्याक मेळून खंय ताच्या कानार ह्यो गजाली घालतले. आयतारा टास्क फोर्साची 3री बसका जाली. आमी एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट केली. ती एक्सपर्ट कमिटी येवन तांणी इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत तांणी रिपोर्ट दिला. रिपोर्ट म्हळ्यार दॅट इज दी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कितें करपाक जाय. आज आमी हें केलें की ताजें डिटेल्ड ताजी कॉस्टिंग कितें जातलें तातूंत प्रॉब्लेम आसत. इन दॅट कन्स्ट्रक्शन साऊंड लायट तातूंत प्रॉब्लेम आसत ते रेक्टिफाय करूंक जाय. इट इज एज इट वॉज. कांयच ना पूण सी थंय भितर चेंजीस करपाक जाय ते दिल्या न्ही आमी तांकां बरोवन. ते बरोवन दिल्या उपरांत कांय जावंक ना. ताका लागून आमची अशी रिक्वेस्ट आसा की आमी कितें CMन टास्क फोर्स अपॉइंट केला ताका लागून तांकां तो मेळचें पडटलें. म्हणून थंय ती बिल्डींग जशी आशिल्ली तशी ना. आनी कला अकादमीचो सपोर्ट आसा आनी आमी स्ट्रक्चरल ऑडिट आमी डिमांड केला. तर ताका लागून आमी प्रपोजल दिलां तांकां की IIT चेन्नई आसूंक जाय एक्सपर्ट कमिटी. तर तेय ते प्रपोजल तांकां आमी दिल्या. ते आतां डिस्कस. कोंकणी भाशा मंडळाच्या 26व्या युवा महोत्सवाचें आमंत्रण मुख्यमंत्र्याक उक्तावणाच्या दिसा सकाळीं मेळ्ळां. कसलोच इगो बाळगिनासतना तरणाट्यां खातीर उक्तावणाक हाजीर जालो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. कोंकणी खातीर आपल्या सरकारान केल्ल्या कामाचें रिपोर्ट कार्डय ताणें दिलें.
केलां तें खंय ताचें कर्तव्यच. कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्या 26व्या युवा महोत्सवाचे आपोवणे मुख्यमंत्र्याक खंय उक्तावणाच्या दिसा सकाळी मेळ्ळे. कसलोच राग धरच्या पयलीं उक्तावणाक हाजीर रावलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. युवा महोत्सवाक उशीर का जायना, पण आयच्या सकाळी फुडें जरी म्हाका सांगलें तरी सुद्दां म्हाका भाशेचो मोग आसा. हांवें म्हाजो राग म्हणजे हांवें म्हाका जाका म्हणटात की म्हाजो इगो ना म्हाका, कारण हांवें हें पद जर भुशयता आसत जाल्यार तें म्हाज्या तरणाट्यां खातीर भुसयता, म्हाज्या गोंया खातीर भुसयता. म्हणून हांवें इगो सायडीक दवरून सकाळी सांगल्या उपरांतूय बी आतांय हांव आयलो की हांव हें दवरपाचें काम हें सातत्यात हांव गोंया खातीर हें करीत आसा. मजगती कोंकणी खातीर केल्ल्या कामाची मुख्यमंत्र्यान वळेरी वाचली. कोणेच खंय फाट थोपडपाची गरज ना. कोंकणीच्या अस्मितायेच्यो गजाली उलोवपी खूब जाण आसतले, बट सत्तेन येयल्या उपरांत बऱ्याच जाणांक ताचो विसरूय पडला आसतलो. तितूनय म्हाका वचपाचें ना. पण कोंकणीच्या अस्मिताये खातीर म्हाजे कडल्यान जें काम जाता तें काम हाज्याय पयलीं कोणी केलां अशें म्हाका दिसना. हांव डिटेलान वचना, पण हें सांगता आसतनाय म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लायल्या उपरांत तितूंतल्यान कोंकणी भाशा म्हाका कळटा, ती बरोवपाक कळटा आनी वाचपाक कळटा. ताच्या खातीर वेगळे मार्ग दवरपी हांव पयलो मुख्यमंत्री आसा हेंय सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता. आनी ताच्या खातीर म्हाजो खंयतरी ठरावूय घेवन तो अभिनंदन करपाची म्हाका गरज ना. आनी ताच्या उपरांतूच हें सगळें सातत्यात लोकांच्या मुखार हाडटा. कोंकणी भाशा मंडळ आसतलें किंवा कोंकणीच्या क्षेत्रांत वावर करपी जितल्यो संस्था आसा ताका अनुदान दिता आसतना हांवें खंयसरूच कमी करूंक ना. सातत्यात ताका वेळच्या वेळार अनुदानूय दिलां. आनी विशिश्ट लोकांचें काम सांगपी विशिश्ट लोक आसतले, पण म्हाज्या सारकेल्या एखाद्या सामान्य तरणाट्याचें काम सांगपी हें हांवें लोकांच्या मुखार दवरपाक जाय म्हणून हांव उलयलो. म्हाका ताका लागून म्हाजी फाट थोपडपाची म्हाजी गरज ना, कारण बऱ्याच जाणांक दिसता हांव फाट थोपडपाक जाय म्हणून हें सांगता बीन काय कितें, ताजी म्हाका गरज ना. एज अ मुखेलमंत्री म्हणून हांवें सातत्यात गोंय सरकाराचें आनी गोंया खातीर काम करपाक जाय तें करीत आयिल्लो आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. लायटीच्या खांब्यांचेर बेकायदेशीर ओडिल्ले केबल खात्यान कापूंक सुरू केल्या उपरांत केबल ऑपरेटरांची बसक जाली. खांब्याचेर आशिल्ले केबल खंय ऑपरेटर आपले आपूण काडटले. जाता तितले बेगीन केबल ऑपरेटरांनी खात्या कडेन नोंदणी करची म्हूण केबल ऑपरेटरांनी खंय बसकेंत थारायलां. मिटींग जाली. गव्हर्मेंटाचे जे गायडलायन्स आसा ते फॉलो करपाचे 31 तारीख सुद्दां लास्ट डेट त्यांनी दिल्या. आमी सगळ्या ऑपरेटरांक सांगूंक सोदता की त्यांनी IT डिपार्टमेंटा कडेन जाता तितले बेगीन रजिस्टर जावचे, त्यांचे जे फॉर्मेलिटीज आसा ते कंप्लीट करचे. आनी मेनली आमी पयर पावर मिनिस्टराक मेळ्ळे तेन्ना हो विशय आयलो की जे पोन्ने केबल आसा ते आमी कोणी घातलेले आसा ते त्यांनी एक्स्ट्रा केबल आसा ते काडचे, नाजाल्यार आमकांच प्रॉब्लेम जाता. जे डबल जे चलना ते केबल काडून उडयत जाल्यार इट इज बेटर फॉर आमकांच बरें. ते मिटिंगेक फायनल डिसिजन इतकें जालां की जे लास्ट टायम आमी कितें सांगलेलें सगळ्या म्हणजे लायक डिपार्टमेंटान आमच्या पावर मिनिस्टरान की फॉर्मां भरून रजिस्टर जाया. सो ही मिटींग फक्त त्या कारणाक लागून आसली की फाल्यां बिफोर 31 सगळ्यांनी रजिस्टर जावपाचें. एंटायर cables which are on the pole, which are extra, to be removed by all Goa cable, whoever Goa, entire Goa, which have string to the poles, to be removed. We want to only clean up the poles, as the power minister said to us. So we want to send message to everybody to clean up the poles. खेळगड्यांच्या सिलेक्शनात वशिलेबाजी चलची ना. कोणाचेर अन्याय जाता जाल्यार तांणी आपल्या कडेन कागाळ करची. संघटना बरखास्त करून कोचांचेर कारवाय करपाची खेळा मंत्री गोविंदाची शिटकावणी. 37व्या नॅशनल गेम्सा वेळार सगळ्या संघटनांक खंय आदीं पयशे दिल्ले, मात तांणी खंय युटिलायझेशन सर्टिफिकेट अजून दिल्ली ना. म्हाका फाटल्या मंत्र्यांनी कितें सांगलें तें म्हाका सांगूं नाका. आज तुमकां कितें कमी आसा तें म्हाका तुमी सांगता आनी तुमी एक फावट दवरून दाखयचें. खास करून हांव एसोसिएशनाक चॅलेंज करता.
एथलीट्स कोण एसोसिएशन कोण सिलेक्टर असतलो तो म्हाका एखादो वेळ फेल करतलो किंवा म्हाका टिमीक भितर घेवपाना हो नेगेटिव्ह थॉट जो आसा पण काढून उडयात. हांव पळयतलो तुम्ही कशें सिलेक्शन जावन ते. सिलेक्शन हॅज टू बी ऑलवेज ऑन द मेरिट. वशिलो बाजो हे ते आय रिसीव्ड सो मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम द रिसीवर. दॅट्स व्हाय आय एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल पीपल. Complaint that hardly I will see that the association will be debarred. I will see that the officer will be suspended. But I want the results from you all people. Then this is also financial balance has to be also made by the associations or the people who are there attached with the selection. ज्यादा म्हणजे आम्ही असोसिएशन एक 10 लाख रुपये दिले त्या 10 लाखाचा हिशोब जर तुम्ही आमकां जर दिना आणि तो हिशोब दिवपाक जर एक वर्ष जर लागले गोंय सरकार खंयच्याच गोष्टी कडेन तुमकां कांयच कमी करपाना आणि दॅट टू आय हॅड गिवन 80% एडवान्स. पण आज एक वर्ष जाऊन गेले. मोस्ट ऑफ द असोसिएशन हॅज नॉट सबमिटेड द ऑडिटेड ऑर द फायनान्शियल कितें तुम्ही युटिलिटी सर्टिफिकेट. आज 3 वर्सांच्या कार्यकर्ते जे तुम्ही मागिल्ले आसा ते आम्ही तुमकां दिल्ले आसा बट तुमकां ताजो लाभ घेवपाक कळना. दॅट इज नॉट माय मिस्टेक. उत्तराखंडात 38व्या नॅशनल गेम्सांत गोंयच्यान 120 खेळगडे वांटेकार. 28 जानेर ते 14 फेब्रुवारी मेरेन नॅशनल गेम्स. खेळा मंत्री गोविंदान गोंयच्या खेळगड्यांक परबीं दिली. 20 वेगवेगळ्या खेळांनी गोंय वांटेकार जाता. खेळगड्यांक जाय ती मजत करपाची तयारी आसा मात तांणी खंय राष्ट्रीय पावड्यार बरो रिजल्ट दाखोवंक जाय. All the athletes who have been selected to take part in the 38th National Games and I wish you all the best. Come out with the flying colors. एक काही गोष्टी जर केले जर सांगले जाल्यार तो दिता म्हळ्यार दिता ना हो शब्द आमच्या डिक्शनरीत केन्नाच ना. कारण I want my Goan athletes to be shine not at the only national level but at the international level. But what has happened, most of the association, what they are talking to me, do you know? And the association also jar vichar jar asa, they want to be only in the triangle of that fragment, then I think the sports is not going to develop. Most of the association want only to perform in the state of Goa and next day my media is there, they want a news to be aired on the newspaper or the digital. That is the only satisfaction what the most of the parent and the association needs. What we are going to do the competition? How we are going to give the competition to? When the people from the other state or the sports athletes from the other state, we are not going to compete. It's very difficult us to take to the next level. Don't give reasons, don't give any excuses to me over here. ज्या तरेन 37 नॅशनल गेम्सा खातीर ज्या भुरग्यांनी म्हजे परफॉर्मन्स केले त्यांचे अभिनंदनूय करता. पण डोंट लेट मी गो डावन. गोंयाक परत सकल वचपाचो प्रयत्न करू नाका. Whatever the support you need to excel, every athlete from every association or the parents wants any kind of support, my government is going to render any support by giving the extraordinary support we have. But I want the result. गोंयचे पर्यटन अपग्रेड करूंक सरकार वेगवेगळे नवे प्रकल्प हाडटा. दोनापावला जेटी ते वास्को MPT मेरेन रोपवेचो सरकाराचो प्लान. 50 मीटर उंच आणि 4.5 किलोमीटर लांब रोपवे येवपाचो आसा. 450 कोटींचो प्रकल्प. DPR तयार करून खंय मान्यतायेक रावल्यात. खासा रिपोर्ट. टुरिजम डिपार्टमेंटान गोंयचें टुरिजम वाडपा खातीर 8 वेगवेगळे प्रोजेक्ट प्रपोज केल्ले आसा आनी तेचो कॉस्टिंग अरावंड 1450 कोटी इतलो तेचो कॉस्टिंग आसा. हे 8 वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे सेंटर थ्रू जातले अशे 8 वेगवेगळे प्रोजेक्ट टुरिजम डिपार्टमेंटान प्रपोज केल्ले आसा. पूण हे जे 8 प्रोजेक्ट आसा तेंचे खंय ना खंय डिफिकल्टी येवन ते सेंटरा कडल्यान अप्रूव जायना. पर जेन्ना फाटीं 14 तारखेक गोवा टुरिजम बोर्डाची मिटींग जाली तेन्ना तो एक अजेंडा आशिल्लो की गोंयच्या CMान खंय ना खंय इंटरव्यून जावन हे प्रोजेक्ट आसा ते अप्रूव करून घेवचे म्हणून. आनी ते 8 प्रोजेक्टांतलो जो एक प्रोजेक्ट आसा तो म्हणल्यार रोपवे. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी MPA मुरगांव पोर्ट अथॉरिटी यांचे कोलॅबोरेशनान एक तेंच्यांनी रोपवे प्रपोज केल्लो आसा फ्रॉम दोनापावल जेटी टील हेडलँड सडा हांगसर आसतलो. आनी हो मेजर आसा तो म्हणल्यार गोंयचे टुरिजम बूस्ट करपा खातीर आनी हेजो कॉस्टिंग आसतलो अरावंड 450 crores. हे रोपवेची लेंथ आसतली अरावंड 4.75 किलोमिटर. तो एक बऱ्यांतलो बरो व्यू दितलो असो रोपवे आसतलो.
रोप वे आसतलो ताका 5 टावर आसतले तशेंच 50 मीटर एअर ड्राफ्ट आसतले. स्टेट गव्हर्मेंटाक हाका इन प्रिंसिपल अप्रुवल गावल्लें आसा आनी इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची बॉडी आसा ते एका कन्सल्टंट आशिल्ले आनी DPR जो आसा तो ऑलरेडी कन्सल्टंट्सान GTDC सबमीट केल्लो आसा अप्रुवलाक. हो जो प्रोजेक्ट आसा तो अरावंड 450 crores आसतलो आनी हो एकदा प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो की गोंयच्या टुरिजमा खातीर एक मेजर बुस्ट आसतली. स्टुडंटां खातीर अशी रिस्क करतात. कळंगूट कांदोळे हडफड्या नागवा पर्रा ओडीपी विशीं PILाचेर हायकोर्टांत सुनावणी. त्या वाठारांत सध्या आसा तशीच परिस्थिती दवरची म्हूण कोर्टाचे TCP आनी संबंदीत खात्यांक ऑर्डर. 15 जुलय 2024 उपरांत केल्ल्या अर्जांचेर प्रक्रिया सुरू दवरूं येता. मात अर्जाच्या आदाराचेर कसलेंच बांदकाम करूंक मेळचें ना कोर्टान स्पश्ट केलां. कन्याकुमारीच्या विवेकानंद केंद्राचे गोंय शाखे वतीन सामुहीक वंदे मातरम गायनाची विक्रमी कार्यावळ जाली. एकूण 1,60,000 विद्यार्थी, 7,000 शिक्षक आनी 7,000 वयर कर्मचारी 604 शिक्षणीक संस्थांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. गोव्याक एक मोठो विक्रम घडलो तो म्हळ्यार ज्या वंदे मातरम ह्या गितान आमच्या भारताच्या स्वातंत्र्याक एक वेगळी दिशा दिली, एक वेगळो इतिहास घडयलो, एक कलाटणी दिली, त्या वंदे मातरमाचें सामुहीक गायन आयज गोंयच्या सगळ्या गोंयच्या शाळांनी म्हणजे शाळा प्राथमीक, माध्यमीक, उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयांत जालें. आनी आतां पर्यंत म्हणजे सांजचे 6 वरां पर्यंत 1,07,000 विद्यार्थी, 7,000 पेक्षा चड शिक्षक आनी जवळ जवळ 557 विविध प्रकारच्यो शाळा म्हणजे तितून वेगळ्या टप्प्यावयल्यो शाळा हांणी सहभाग घेतलो. विशेष करून गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मुद्दाम म्हणून डिचोलीच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हे परवरीच्या कार्यक्रमाक आयिल्ले. अशें करून वेगवेगळ्या भागांनी म्हणजे सत्तरी पासून काणकोण आनी काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत ह्या सगळ्या भागांनी सगळ्या शाळांचो एक मोठो सहभाग घेतलो आशिल्लो. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.